मुलाचे पवित्र आत्म्याची नावे सर्वीच्या बाळापा तुझ्या उदार आमचे बसत उर्साची वाट चलून उर्साचे मरण सोसून आणि पुनर्जीवन जाऊन आमकां सुटका दिली. आयज ताचे उर्साचे वाटेन आमी वाट घेता आसतना तेणी आमकां भावक आमचे दोष आमी तुका उबारता जायते दोष जे बरे आसात अपराध आसात हे सगळे गोष्ट आमी तुका उबारता दुनिया तुझ्या पुता बरोबर आमची जण एकल्याची पुरसाची वाट चलूंक आमकां फावो कर. पयलें स्थान पिलात जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारता. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुम्ही ताका व्हरात आणि तुम्हीच ताचे पळोवन घेयात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्हा मेळना. चल या मुखार चल. सगळीं आमी भायर सरया. राजा उठ्ठालो आपणाक वच. चल मुखार. वच. बेगीन चल. वच मुखार. वच. उठ. 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 चल. मुखार वच. राजा मुठ्ठालो आपणाक तू आणि राजा वच. काय रे बेगीन. वच. बेगीन चल. मारा ताका. What's being? What? राजा उठ्ठालो आपणाक वच. चल. चल बेगीन. वच. मुखार वच. मारात ताका. इतलेच वच. वच. Vegas!
राजकारणीक मनीस आसात. सरकारी कायदे बी सारकी नात व गोंयाचे फुडाराक वायटाक पडटली म्हूण जाणा पूण आपली कोटेल वेतुली. आदली फायल उक्ती जातली. आपल्या गांवांत सुदारप उणें जातले. आपल्या घरच्यांक मेळ्ळली सरकारी नोकरी वेतली हें चिंतून सरकाराक उक्तेपणी सांगचे बदले तोंड दापून भिरांतेन ओगी रावचें पडटा. इगोर्जेंत थोड्यो आमच्यो चालीरिती गवळीक परिक्षोत हाज्या मना पोरमोणे ना. घडये शुभ वर्तमान आड वेतात त्यो बदलूंक उचांबोलाय जायत म्हूण भिवून सांगून आसतना रावतात. आदलेट चालू दवरतात गांवांत. हाज्यो तेज्यो नाका जाल्ल्यो खबरो करून निरपराधी मनशाचेर गुन्यांव थापतात. घोराब्यांत एकलो घरांतलो वांगडी उलयता बरयता तें सारकें ना. नितीचेर स्वता आड वेता म्हूण हांव जाणा. सांगूंक दिसता पूण तो आमचोच. आमी ताका सांबाळूंक जाय हें चिंतून हांव ओगी रावतां. मागणी. मोगला जेजू जायते फावट हांवें दुसऱ्याचेर गोची भायर फॉर्मोन मारला. दुसऱ्याचें नांव उगयलां. स्वताक उबो रावंक ना. बोगस म्हाका सायबा. काकूत आमची कोर्सुमिया. दुसरे स्थान जेजूच्या खानार खुरीस घालतात. वर्दीपाठ आनी नमस्कार तुका करता सोमिया जेजू क्रिस्ता. शी यान ये तेच 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 वर्सा 12 म्हयने तेच. एक दीस हॉलिडे गेल्या की जाता. लायफ हें चलता. म्हाका चोवपाक जाय. तेच करपाक गेल जाल्यार सगळी मिस जातली. राव राव येता. घरा सुसेग म्हणटा तो नाच. म्हाका चिंतू जाय न्हू. सकाळ स्कॉला वयता मागीर ट्युशन टायर्ड जाता. घरा माशोगत बसली जाल्यार रोगडी देवसारीश पोळ घालता. आज तेच मागीर आनी कितें पुसना योगो सान्नी मार्गो कॅसिडी चलोत आसता नॉन स्टॉप. शी क्रिस्तांव कितें हांव मेल्या पुरो आसलो. सुसेग पूण आसता आलो घरा. मागणे. आवय बापाय वो वडील कसो. नियाळ. आवय बापाय वो वडील कसो. आमचो खुरीस कितें. ल्हानपणांत आमी आमच्या भुरग्यांक मोगान माणसुकेन आनी देव पिरांतीन वाडोवंक आमी आमच्या काळजांत जेजूचो मोग रिगोवंक आमी जेजूक जिविताचो माज करूंक होच जावन आसा आमचो खुरीस. भुरग्यानो आमचो खुरीस कितें. आमकां खेळोनशें दिसता पूण आमचो शिकपाचो वेळ तो. आमकां न्हिदूशें दिसता पूण आमचो कामाचो वेळ तो. आमकां टीव्ही आनी व्हिडिओ पळोवशें दिसता पूण आमच्या घरांत मागण्यांचो वेळ तो. म्हणटोच वेळार न्हिदूंक उठूंक, वेळार जेवूंक खावंक, वेळार शिंकूंक खेळूंक आनी वेळार मागणें करूंक होच आमचो खुरीस. मागणी. मोगला जेजू जायते फावटी आमी देवाचो मोग दिवपाचे बदलेक संवसारी वस्तूचो मोग दिवन आमच्या भुरग्यांक देवा सोडले पयस केल्यात. आमकां बोगूस. काकूत आमची कोर्सुमिया. तिसरे स्थान जेजू पयले फावटी धरणीर पडटा. वर्दीपाठ आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता.
भुरगीं ही देवाची देणी. दर एक भुरग्याक देवान वेगवेगळे गुण दिल्यात आणि हेच गुण तांकां दुसऱ्या मुखार वेगळी करतात. जायते फावटी आमी भुरगेपणी करूंक ना ते आमी आमच्या भुरग्यांचेर दबाव घालून करूंक सोदता. तांकां कितें बरें दिसता वो आवडटा तें करूंक दिवूंक आमी फाटीं रावल्यात. तांकां बोदेजोन दिवचे बदलेक ताचे गुणाचो आमी चुकी काडूंक वावल्यात. मागणी हांव म्हणटा तें सारकें. म्हजे मायपान म्हाका विचारूंक ना बाबा तूं कितें करूंक सोदताय काय म्हणून. ताणी सांगलें हें करूंक जाय पूण हें करूंकूच जाय आसलें. म्हाका विचारूंक पासून भिरांत दिसताली. पूण तूं यू आर रॉंग. तूं म्हाजेर जाला हांव तुजेर न्हू. आय एम रायट. हांव कितें सांगता तें तुवें करपाक जाय. तूं इंजिनियरींग करतलो म्हटल्यार करतलो. तुका फुटबॉल प्लेयर जावंक जाय जाल्यार तूं गोड सोडून वच. हातून कितें स्कोप आसा. कोणाक नाका तुजें मन जाणा जावपाक. हांव तुजो पाय. हांव डिसायड करतलो तुजो फ्युचर एंड दॅट्स फायनल. मागणे मोगेल्या बापा आवय बापूय कशी आमी आमच्या भुरग्यांक समजूंक आकारूंक आनी तांकां बरे मार्ग दाखोवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कोर्सुमिया. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरनिपाद नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बारारा स्वर मांगो. आपण आयलो एका निमिष मी खायला नाही जाणा मला तू खायले म्हणून चलो किती पिऊन येला रे. एक देव लागना कोणच लागना एका. अगो तू का विसावा समजाय जाल्या तू वचो देव जावन आसा ही बाटली हो सोरो सोरो वचो देव. आमी लग्नाच्या संस्कारान घोव आनी बायल कशे आल्तारा मुखार वास दिलोली. सुखान तशें दुखान पिळेक तशें भलायकेक. पूण जेन्ना आमचे दूख त्रास पिडा येता तेन्ना आमी हें विसरता आनी आमी एकामेकाचो कुरीस जाता. काजाराच्या उतरा वरवीं एकामेकाक एकठावन जेजू घोव बायलेक आपणे मोरो पर्यान पवित्र सभेचो मोग केलो. त्याच मोगाची संवसाराक एक खुणा करता. जेजूचो आवडो वागूंक घोव बायलेक एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखची गरज आसा. पूण आमच्या घराब्यांनी घोव बायलेक कितें खुणायतात. मागणे मोगला जेजू आमी घोव बायल कशे गौरव गोट्टेली सुगुणाचे कोरे नमुने जावं आनी एकामेका सोबे विश्वास सांबाळूं एकामेका पासो त्रास काडूंक पडटा. तातूंत आमी उदार जावं आमकां शिकय. काकूट आमची कोर्सुमिया. फादर एका शर्मा कितू लाग करता काबारो जायना ते काबिल ना म्हूण कोण ना आसतली. आम घराक काय काम आहे दिसता. हिंगा रावपाचे पाप सायदेखू सांगता 10 मिनटां पुरो म्हणून शर्मा. पूण ना एक आपणाचे भाशेन दिवपाकूच जाय. संडे दिसा येवपाचे टायम बेस्ट जाता. आख्खो वीक काम करताय एक संडे मेळटा न्हीद काडपाक. पूण ते पासून ना येवपाक पूण पडटा. जेजू मरोन गेलो तो गेलो. आतां आमी मरपाचे कोण जाय हे. दुसऱ्याक पळय काय बरी सुस्त न्हीद काडटाय आनी हिंगा हांव जेजू आसकून आसलो जाल्यार बरें आसलें. पांचवें स्थान जेजू खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा.
पोरणी पाटील नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. नियाळ जायते फावटी आमी संवसाराक कामाक व वस्तूक चड वेळ दितात. इगोजेर पवित्र साक्रामेंताची भेट करूंक आमकां वेळ ना. इगोजेर कसल्याय कार्यावळींत व इगोजेर चापाय करूंक आमकां वेळ ना. मिसाळ वचूंक शर्माव लांब जाता म्हूण मिसाक वचपाचें लेगून आमी बंद करता. एक वर मिसाचे भेटेत वांटो घेवंक आमकां आगवड जाता. पूण 2-3 वरांचे सिनेमा थिएटरांत सारूंक आमकां मुवी पळोवंक वेळ आसता. मागणे दुसऱ्या वस्तू परस तुका चड वेळ दिवंक आमकां शिकय. सगळ्या वस्तू परस जेजूक आमी पयलो जागो दिवंक आमकां तुजे कृपेचो आदार दी. काकूक आमची कोर सोमिया. This is life. You live only once. तुमकां जाय म्हाका भरपूर खबर आसा. तुमी सगळीं म्हाका खंयच्या नदरेन पळयता ती. हो भुरगो कितें करता? वायट रस्त्यार चलता. हाचो फुडार कितें? पूण आगोरी कितें? घरा गेल्यार सूख ना, भायर भोंवल्यार सूख ना. तुम्हीच ती म्हाका भायर आयला ती. हांव वॉज अ गुड स्टुडंट. इतलें शिकप केलें पूण कसलो फायदो? जॉब ना. हिंगा गेलो ताचे पांय पडलो पूण कांयच फायदो ना. एटलीस्ट ड्रग्स तरी म्हाका सूख दिता. सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखार मोड पुसता. पोरणी पाटील नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. नियाळ चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम हे आमी जायते पावट आयकलां. तरूय आमी आमच्या गोबापेचेर नदर मारूंक फाटीं सोरल्या. आमकां दुसरीं कितें करता तें चड म्हत्वाचें. हाच्यो ताच्यो खबरो करून आमी रोखडीच तयार आसता. दुसऱ्यांचें दूख वळखनासतना ताचेर फॉर्मोन मारलां. तांचें नांव विपाडलां. तांकां किकोण केल्यात. तांकां भायरयल्यात. तांकां समजून घेवचे बदलेक तांचें दूख उणें करचे बदलेक आमी तांकां आनीक चेपल्यात. दुसरे गोराब्या सगळें एक समुदाय घडूंक जाय. हाचो अर्थ म्हणल्यार एकामेकाच्या सुखांत आनी दुखांत वांटो घेवप. एकामेकाच्या गोरसांनी पावप. एक गोराबो आपल्याचो बरेपणान सुरक्षीत सुखांत आनी दुखांत गुल जाल्लो आसा. ह्या पासत वाड्यान एकामेकाक हात दिवंक फुडली चाट मारूंक तांक ना. मागणे सोम्या जेजू तुजेच परी आपल्या हुस्क्यामध्ये आपल्या वावरांत आनी दुखांत पर्यंत दुसऱ्या गोराब्यांचो हुस्को दवरून आमकां शिकय आनी आयकूय. आनी हे परी एक एकवटाचो खरे नितीचो आनी शांतीचो समाज आमी घडोवचो कर. काकूत आमची कोर सोमिया. 7वें स्थान जेजू दुसरी पावटी धोनीर पडटा. पोरणी पाटील नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कितलो विश्वास आसलो देवाचेर पूण म्हाका जाय तें कांयच जायना. खंय आहा देव? देव आसलो जाल्यार म्हाका हेल्प करतालो आसलो. पूण ना. कितलो बोरमासो आसलो
म्हाका जॉब मेळटली ना, मुगे माय जिती उरतली ना, सगळे काढून वेला देवान. आता हांव एकलेच पडले. Where are they? Where are you, God? गरज आहा तेंका हेल्प करता तू. Where are you? You are not real. You are just imaginary. नियान आमच्या कोस्टांच्या वेळार कालोकी वाटेर आमचो बावार जाता आमची बुनियाद. कुणावूंक देवाचो मोग आनी कार्य आमच्या जिवितांत. पवित्र सभा, पवित्र पुस्तक आनी मागण्या उदेशी आमचो बावार जाता आमची ताकद, आमचे पावल फुडें मारूंक. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या प्रस्नांक आमकां जाय तसो जबाब मेळ्ळो ना, तेन्ना आमी निराशी जावचे बदलेक आमी आमचो बावार देवाचेर ठेवपाक जाय. शेवटाक आमच्या जिविताची दोरी आमच्या हातांत दवरून आमकां जाय तशें करूंक न्हय, पूण आमचो अखोंड बावार देवाचेर आसप भोव गरजेचें. जिविताचे वादळ मोडाक फुडो करूंक सोंपें न्हय. सगळ्यांनी आपल्या जिविताच्या खुर्साक फुडो करचोच पडटा. ह्या खुर्सा उदेशी आमचो बावार ओदीक गोड जाता. आमच्या आकांताच्या सोम्यार आमचो बावार हलको न्हय, पूण विस्वास देवाचेर आनी ताच्या बासायलोल्या उतराचेर आसपाक जाय. तशेंच अडचणीच्या वेळार आमी विसरूंक जायना देवाची मोहिमेवंत काकलुतीचेर, जी ह्या संवसारांत उक्तेपणी फावो केली, गोपून आपल्या एकाच पुताक त्या खुर्साच्या लांकडार. आमच्यो अडचण्यो आमी देवाक वोगताव तेन्ना तो आमच्या बरेपणाक वापरता म्हूण आमी मनांत दवरूंक फावो. मोगले मोगाला बापा, जिवितान कोश त्रास येतात तेन्ना तुजेर पावट दवरूंक ना, पूण बोलतेंच जाल्यार तुज्या सशिली पयस गेल्या म्हाका बोगूस. काकूत आमची कोर सोमया. 8वें स्थान जेरुजाल्याच्या वस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. स्वर्णिपाक नमस्कार करता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. आयज हो प्रोटेस्ट जाल्या फाल आनी कितें दीस आनी रात हेच चलता. आमगे नदी वयताय वसो, दोंगर कापताय कापू. हांव कित करूं? हे गोडीत रावले आमगे काम आनी शिकोप जावं पावतले. गोंया खबर जाता जावं हिंगा कोणा रावपाक जाय. आनी तुमक सांगता देवान जात जाल्यार ही सृश्टी साकार करपा येवपाक जायना. आम कित्या मत करपाक जाय? पाड पडो आवाज उबाल्या रोगडे टार्गेट कोत्ताय. आम बाप पडले ते बानगोड्या, कोण मत तेका मन दी. नियाळ देव सृष्टीचो रचणार आणि हीच रचलोली सृष्टी राखोवंक, सांबाळोवंक आणि वाडोवंक देव सृष्टी मनशाचे अधीन करता. मनीस आयज ह्या सृष्टीचो सांबाळ करता काय? संवसारात नदर मारल्यार आमकां दिसून येता की मनशान आपल्याक दिलेल्या दोनीपणाचो दुरुपयोग केला. आणि भोव करून आतांच्या काळार मनीस आपलेपणान भरून आपल्याक जाय तशें आपले दोनीपण चलयता. सृष्टी मनशाच्या वायट कोडण्या खातीर रडटा. देवा रचलोली सृष्टी सांबाळचे सुवातेर मनीस ह्या सृष्टीचो दुरुपयोग करीत आसा. सृष्टी वाडोवचे सुवातेर सृष्टी विबाडीत आसा. सृष्टीक आमी दूख दिला आणि आयज हीच सृष्टी आमचेर आड वेता. जायत्यो वस्तू ह्या समाजात बदलूंक जाय, पूण पयले सुवातेर
ह्यो वस्तू बदलतल्यो जाल्यार मनशान पयली आपली जिविताची चाल आनी चिंतपाची तरा बदलूंक फावो. मनशाचे काळीज सृष्टी सगळे मोवाळ आनी मनशार जायना जाल्यार मनीस सृष्टीचो नाश करूंक उडयता. मागणी ख्रिस्ता जेजू सृष्टीचो सांबाळ करूंक आनी तुजी रचने सवय एकचाराची नातेन बांदूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर्सुमिया नवे स्थान जेजू तिसरे पावटी धर्नीर शेवटता. पोरणी पाट नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. अरे बाबा ती मीटिंग येवना रे. शी थिंगांनी कोण वयतलो टाइमपास करताय थिंगा कोणूच आसना थिंग सेम मनशां आसताय ती आपणाक जाय ती करताय फादर तेंकाच घेवन भोंवता. तुका आपोवंक ना तर काय बरें टॅलंट हाय मरे तुका. आपयलो गे आतां पळय म्हणून फ्रायडे पुताची वाट आसा तूं नांव दितलो मरे. गोगिरा मातशा इटाय नाका म्हाका वचपाक नाका ती मेसेज करूया पूण नाका. आय डोंट हॅव टायम आय एम बिजी. तिने तुका विचारलें जाल्यार सांग हांव स्टडी करता म्हूण. प्लस म्हाज्या फ्रेंड्स येयनाय सो हांव एकलोच पडटलो. नियल आवय बापूय भुरग्यांक ल्हानपणांतान इस्कॉलाक घालतात. तांणी परिक्षा करून आपलो फुडार बरो करूंक. तेच परी तांकां दोतोनीक आनी इगोर्जेच्या हेर सोपुल्ल्या जोम्यांनी मिसळ करूंक गरज. कुडीची पिरायेन आनी गिन्यानान तशेंच आत्मीक वाटेन सुपुर्तायेन आनी जाणवायेन वाडप गरजेचें. आवय बापायन भुरग्यांक इगोर्जेच्या वावरान उर्बेन सांगात दिवंक आनी भुरग्यांनी आपकुशीन जेजूचो वावर एक बेसांव म्हूण समजूंक फावो. मागणे मोगला जेजू तुजी उतरां सुपुल्या भुरग्यांक मोजेशी येवं दी. आमी पोनान दवरूंक चुकता. आमची भुरगीं वाडटना तांकां टीव्ही, मोबायल, लॅपटॉप वो आनीक संवसारी वस्तू दाखोवन तुजो मोग दिवंक विसरल्या. तुज्या कुर्साचेर नदर मारून तुवें दिलेल्यो आज्ञा सांबाळूंक तांकां शिकोवंक आमकां बोड दी. आमच्या भुरग्यांक तुज्या फुडारीपणा खाल वाडूंक आनी पवित्र सभेचे बरे आनी हुरबेवून फुडारी जावंक आमकां आदार कर. काकूत आमची कोर्सुमिया दावे स्थान जेजूक बिंगळो करतात. पोरणी पाट नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. हांव बोलयेदार. म्हज्या लागीं पयशे आसात, भांगार आसा आनी सगळ्यांत चड गरजेचें म्हणल्यार म्हजे लागीं पावर आसा. तुमी नाचतात आनी हांव तुमकां नाचयतां. कितें तुमी म्हाका आशेचो म्हणटात? अरे हांव आशेचोच. तुमचे पयशे चलोवंक आनी तुमकां दाखोवपाक हांव ह्या जाग्यार आसा. अरे तुम्हीच तर तुमच्या किमती मोग मारून म्हाका निवडून हाडला मरे. मूड आसना तुमकां? अरे तुमकां तुमचे पयशे पावले तर तुमी सगळी म्हजी आतां गुलाम. कितें पुलिसांक कंप्लेन?
सगळं माझ्या हातान आसा. जेजू आसतलो 2000 वर्सां पयलींचो राजा, पूण आता हांव तुमचो राजा. पळयात ताका, देवाचो पूत जावन कितें जालें तें ताका. आरे कितें जालें रे तुका? स्वताच्या रस्त्यार चलतालोय मरे तूं. हा, मरणाचे फरमून मारले मरे तुका. तुका सांगता, तू म्हज्या वाटेन येवं नाका. नियाळ कोणूय म्हजो शीश जावंक सोदता जाल्यार ताणें आपणाकूच ना म्हणचे, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. म्हजे पासत आपणाचो जीव वगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो. म्हज्या जिवितान हांव कितें सोदतां, कोणाचो पाटलाव करता, संवसारी आशा भोगूंक आनी म्हजें जिवीत जाता तितलें सोंपें सुस्ती दादोसपणाचें करूंक हांव दिसान दीस वावुरलां. दुडू रेस्काय खूब आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू, रुचीचें जेवण पिवोन, सोरो, मौजा, कोसपायो, मान वळवीक, पात्रात, पदवी, आलसाय, वेळाचो इबाड, हें सगळें म्हजो कुड्डो देव जाला. ताचो गुलाम जावन मोगाच्या बापाक आनी जेजू म्हज्या सोडवणदाराक हांवें सोडल्यात. मोगाच्या ओतम्यांक दाद धापला, बाबा भयणीच्या मोगा सोरशिल्लो कडसर ना. असली चाल धरून दुसऱ्याक वायट देख हांवें दिल्या. पोवी सभा बसटायल्या, गोंयचो समाज पाड घाला. मागणे. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांतले कुड्डे देव भायर घालूंक आनी तुकाच म्हजे जिविताचो राजा सोमी करूंक, तुजो वांजेल म्हज्या जिविताचो रस्तो करूंक म्हाका पाव. सगल्यांचो खालतो आनी मोगाळ भाव आनी चाकूर म्हाका कोर. म्हजी क्रेस्काय, म्हजे खूण, म्हजो वेळ दुसऱ्यांचे सेवेक लावंक म्हाका फावो कोर. समाजांत ओनीत आनी हेर वायट वस्ता ताचेर झुजूंक म्हाका बोल दी. काकूत आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर.
स्थान जेजू खुर्सार खिडायतात पोरनिपाट नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता नियाल आतांच्या काळार आमकां देवाची भिरांत ना. आमच्यो संवसारी वस्तू आमकां देव जाला. ह्यो वस्तू गरजेच्यो आमचें जिवीत सोंपेपणान जियोंक, पूण आमी तेंच आमचें जिवीत करून घेतलां. घरांत मागणें करूंक आमकां वेळ ना. दर एका वांगड्याक आपलीं कामां आसात. सांगाता येवन मागणें करूंक आमकां जोड जाता. देवाचो मोग करचे बदलेक संवसारी वस्तूंचो मोग जाला. संवसारी वस्तूंक चड वेळ दिला आनी देवाच्यो वस्तू कुशीन दवरल्यात. देवाचें उतर आयकूंक आनी समजून घेवंक फाटीं रावल्यात. मागणे मोगाला जेजू दिसा दिसपोटी म्हाकाच मरून तुझे रूप म्हजे भितर आकारून येवशे कर. काकूत आमची कर सोम्या. 12वें स्थान जेजू खुर्सार प्राण सोडटा पोरनिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. I'm scared. म्हाका भिरांत दिसता. क्रिस्तांव जावं म्हणल्यार आपणाकूच फोंडान घालो. ह्या देशान जाता ते बरें न्हू. आमच्या लोकांचे फॉर्माण मारतात. हांव कितें करूं? तांकां दाखोवपा न्हू म्हाका मारून वचत. राजकारबाराक चोय आपल्याक जाय ते करतात. तुम्ही आयकलां आसतले हालींच दिल्ली कितें जाला ते. पाम संडे प्रोफेशन काडूंक दिवंक ना. मायनॉरिटीज चड दुबार सोडपाक पडटा. ना मोकळे आनी जायना. धर्माक लागून हांव कित्याक सोंसू? नियाळ आमचे कश्ट वो तुमाडो येता तेन्ना आमी सारकींच उचांबड जातात. देवाचेर आमी शिकता, पूण जेजूचें कितें? जेजूक जेन्ना खुर्सार मारताले तेन्ना तो फाटीं चल्लो ना. आमच्या मोगा पासत खुर्सार मेलो. आमकां पातकांतली मेकळी करच्याक ताणें आमचे पासत जीव दिलो. आयच्या समाजान क्रिस्तांव धर्माचेर जायते वायट घडटा. आमी हे वायटाक फुडो करचे बदलेक आमकां आमचो धर्म नाका जाला. आमी सादें जिवीत सोदता. मागणे मोगाला जेजू धर्मा खातीर उबे रावन जे कोस्त तुवें सोंसले
तेच भाशेन आमी आमच्या धर्माक लागून कोश्टाचेर पुरो करून आमकां तुजे बळ दी. काकूत आमची कोर्सुमिया तेरावें स्थान जेजू कुर्सा वयलो देंवयतात आनी मारयेच्या गोपांक घालतात. पोरनिपाट नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र सावगी तुझे सोडयले म्हणून सगळो संसार. पोया ढंका जेजूचे नाव फरगडटात. कोण रे तुमचा देव? आमच्या देवाक नमस्कार करात. अरे तुमका कोणकोण घालपाक जाय जाणा न्हू फादर स्टेट सोनी वांगडा कितें जालें ते. अरे तुम्ही लोकांक उलयतात, आपले पर्सनल अजेंडा मुखार व्हरतात. राव राव तुमच्यान एक फेक केस घालून मिडियाचेर स्प्रेड करपाक जाय. तेवूय जायना जाल्यार कोर्टान केस घालून तुमकां कोणकोण उडोवपाक जाय. ते दोनूयचो उपाय चलना जाल्यार आनी एक सिंपल आनी सामको बेस्ट उपाय आसा, त्या भिस्माका भाशेन. अरे तुम्ही गांवांनी वचून शिकवण दितात. अरे डोंट बी पॉलिटिकल. पॉलिटिक्स आमचे सोडात, तुम्ही फकत मागणे करात. अरे लोक तो सगळो जागो जावपाक लागलो जाल्यार आमी कित्याक चलून खाताले रे. तुमकां सांगता, जे पाद्री आनी माद्री मुखार सरतात तांची तोंडां बंद करचीच पडटली. यादीक कोणाचे आपोणे जावन आसा देवाचे एक वोट देणे. यादीकाचे काम म्हणल्यार देवाचे उतर परगटूंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाचे राज विस्तारूंक. यादीकी जिवीत तशेंच माद्रीपणाचे जिवीत सोंपें न्हय, पूण जायते फावटी तांकां आदार दिवपाचे बदलेक आमी तांकां होकमानाची उतरां उलयता. आमी तांच्यो खबरो करता. कितेंय सांगलें जाल्यार ताका खबर ना, तांकां घरा म्हूण आमी म्हणटा. एक्स्ट्रा कितें उलयल्यार तांकां कित्याक पडपाक जाय अशें आमी म्हणटा. ते एक्टिविस्ट, ते दुसऱ्यांक हुस्कायतात अशें आमी म्हणटा. जायते आमच्या पाद्री बाबांक कितलो दुमाडो सोंसचो पडटा. देवाच्या मोगा पासत ते सोंसतात. जायते फावटी आमी पाद्री आनी माद्रीचेर आड उलयता. आमकां वायट रस्त्याचेर आसा ते बऱ्या रस्त्यार हाडूंक हो जावन आसा तांचो हेतू. मोगळ्या जेजू, पाद्री माद्रीचेर आड उलोवन आमी पातक आदारलो. तांच्यो नाका जाल्ल्यो खबरो करिनासतना तांचे पासत मागूंक आमकां शिकय. काकूत आमची कोर्सुमिया. 14वें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरनिपाट नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र सावगी तुझे सोडयले म्हणून सगळो संसार. We want justice. We want justice. We want justice. आमकां न्याय जाय. आमकां न्याय जाय.
मियाळ आजच्या आधुनिक काळात आम्ही आमच्या सरभोवती आमच्या घरांत शेजाऱ्यांक गांवांत आनी देशांत जातल्या तरेकवार अत्याचारांचेर निशीत मारता काय शेजारी आपल्या शेजाऱ्याक वळखना शाराच्या मुखेली आपस्वार्थीपणाक लागून झाडां पेडां कातरून शेतां भाटां पुरून आमचे सोय नाश करतात सोबार देशांनी वाद विवाद झगडी झुजां घडटात हाचेर आमी विरोध केला काय हे सगळे म्हाका कित्याक पडला हे चालीन आपणावन हांव घरांत बसून रावता मागणे मगाळ्या बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो हेच देखींतल्यान आमी जेजूची मोगाची आज्ञा पाळून आमचो घराबो सांबाळून शेजाऱ्या सांगाता मोगान वागूंक गांवांत बरेपण सुदरप हाडून देशांनी शांती फाकोवंक आख्खो संवसार नवसोरूंक बापाचो दीर आनी आदार मागुया काकूत आमची कोर सोमया शेवटाचे प्रार्थना सोम्या जेजू तुझ्या बरोबर खुर्साची वाट आमी थांबल्या अनिटीचे आमचे पातक आमच्या तोंडार तुवें मारले आनी जिविताचे नव्या चालीक आमकां तुवें आपयला संतोषाच्या निटीच्या पापवणाच्या जिविता वरवीं तुझ्या कश्टांनी तुझ्या मरणान आनी जिवनपणान वांटो घेवंक तुवें आमकां शिकयला जेजू सर्वंडारा आमच्या आपस्वातेचेर गर्वाचेर अनिटीचेर मोठे झूज मांडूंक त्याच बरोबर सामाजीक पातकाचे राज मोडून देवाचे राज म्हणजे नवो समाज बांदूंक आमकां खूब जागृताय जाणवाय आनी खात्रीदारपण दी तुजो मोग मोयपास शांती जायते मनशाक दिवंक आनी बापाचे राज संवसारांत वाडोवंक सोडूंक आमची दिसपट्टी पावलां तूं चलय सुटकेचो आत्मो आमकां दी सुटकेची हातयारां आमकां कर आमेन पाप साहेबाचे देसवा पासत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बदल्ली सर्वेस्पोर दायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव तुजो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन आयचे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवंक आयिल्ल्यांक तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा किरीत भाशेन शाबासकी आमच्या तरणाट्यांक आयज बरे भाशेन वेगळेच तरेन आमचे मुखार नियाळ दवरूंक आमकां आदार केलो देखून सगळींची कोण मुखार सगल्यांक तुमकां सगल्यांक शाबासकी